सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता। तूं मोशें बोड सुर ईश्वरा तूं मोशें खडप मोशें कोट म्हजो सरवंडार म्हणल्यार म्हजो देवूस। तूं मोशें खडप हांव तुका शरण येता। तूं म्हजो दाळ म्हजो बोलीस आदारी म्हजो किल्लो म्हजो आसरो। तुका हांव नमस्कार करता। तुजे मुखार हांव सत्संगी करता। तुजेर हांव फाटीं देवा तूं म्हजी शांती मोशें कोडो देवा तूं म्हजो किल्लो देवा कोणाक घालूंक ताको देवा तूं म्हजी शांती देवा तूं म्हजी शांती तूं म्हजी शांती देवा तूं म्हजें खडो देवा तूं म्हजें खडो देवा तूं म्हजो किल्लो देवा तूं म्हजो किल्लो देवा देवा कोण आलोंक शेको हालेलुया 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 I worship you, adore you, God, mighty Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Worship you, adore you, God, mighty Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. नमस्कार
she would be Deva Tumoshi Sukti Deva Tumoso Asuro Deva Tumoshi Urvi Deva Tumoshi Urvi Deva Tumoshi Sukti Deva Tumoshi Sukti Deva Tumoso Asro Deva Tumoso asro Deva Tumoso borvaso Deva Tumoso borvaso हाथ बारियां हालेलुया आमचे सुव्यासाते सगळे देवाक उबारूय आमचे दोळे बंद करी आनी काळजाचे मनाचे भावार्थाचे दोळे उक्ते करी जेजून बारतिले म्हणले तूं बरो जावंक सोदताय कुड्याक म्हणले हांवें तुजे सवय कितें केल्लें जाय हे वेळार देव तुका हें विचारता बाबा आनी भयणी म्हजी हांवें तुजे सवय कितें केल्लें जाय Hallelujah.
Hallelujah. सगळ्यांच बडवे सांगताक तुका देवाचे देवा दुनियेचे दुनिया हांव सासगी पडून नमस्कार करता. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बाबडेनो कासार जाता आसतना कोणें म्हाका विचारलें ना फादर आमी कशी भाशेन बरी आवय बापूय जावंक शकता हो प्रश्न कोणेंच विचारलो ना पूण जाय त्या आवय बापायचो प्रश्न फादर आमची भुरगीं आयकना फादर हे भुरग्यां खातीर कितें कितें करिनासतना हांवें दवरलें सगळें केलें पूण भुरगीं म्हजीं आयकनात ही म्हजी भुरगीं न्हय अशें जाय ते आवय बापायचें रडणें
पूण काजार जाता आसतना कोणेंच चिंतारलें ना फादर आमी कशी भाशेन बरी आवय बापूय जावं येता. मागीर एकार एक प्रॉब्लेम आनी कंप्लेन आवय बापायची काबार जायनात. कितें काबार जायनात? प्रॉब्लेम आनी कंप्लेन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आनी चडशे आवय बापूय आपली चूक ओळखून घेनात. कितें करनात? चूक ओळखून घेनात. फकत भुरग्यांची चूक. हांव ना म्हणना. भुरगीं चुकोनात अशें हांव म्हणना. तेच बरोबर आवय बापूय आमी बी खंय तरी चुकल्यात. आमी वडील खंयचो तरी आमी चुकल्या. आयज आमी ल्हानशी नदर मारता ती म्हणल्यार आवय बापायची आनी वडिलांची जबाबदारी. आवय बापायची आनी वडिलांची. चवथो मानामेन आमी पावलां. चवथो मानामेन कितें सांगता? आवय बापायक आनी वडिलांक मान दिवचो. भावनो भुरग्यांनी आवय बापाय वडिलांक मान दिवचो आनी आवय बापायनी मान घेवचो. भुरग्यांनी दिवचो आनी आवय बापायनी. थोडे आवय बापायक वडिलांक मान घेवंक कळना. आमकां तर मान घेवंक कळना जाल्यार आमकां ती दितली कसो? कशे भाशेन भुरग्यांक वाडोवंक जाय, कशे भाशेन भुरग्यांनी आवय बापायक मान दिवंक जाय हें भुरग्यांनी शिकोवंक जाय वो कोणें शिकोवंक जाय? आवय बापायनी. जाय ताणें शिकयलां हांव ना म्हणना. जाय ताणें आवय बापायन भुरग्यांक शिकयलां देवा कारगा. पूण जाय ते आवय बापायनी भुरग्यांक. अरे भुरग्यांक शिकयनासतना भुरग्या कडेन कशें तूं रावताय? म्हणटरी आवय बापायची जबाबदारी फक्त भुरग्यांक शिकोवपाची ना. ताचेर पवित्र सभा कितें शिकयता? पवित्र सभा कितें शिकयता तें आमी पळोवया. काल आमी पळयलें जेजू देव मंदिरान सांडलो. लूक चॅप्टर 2 वर्स 51. जेजू देव मंदिरान मारयेन आनी जुजेन सांडूंक ना तेका. मारयेन आनी जुजेन सांडूंक ना पूण जेजू सांडलो. कोणाची जबाबदारी आतां परतून येवपाची ना. तेजी जबाबदारी. तूं गेला मरे, तूं गेलो ते वाटेन कितें वरी परतून तूं आवय बापायन थिंग राव म्हणून सांगूंक ना. सजमलें आवयन बापायन तेका मारयेन आनी जुजेन तेका थिंग राव म्हूण सांगलें ना. पूण तो रावलो. चूक कोणाची? भुरग्याची. पूण भुरग्याची चूक म्हूण बरें. भुरग्याची चूक तुजी चूक देखून तूं गेलो ते वाटेन राव ना थिंगा राव अशी म्हणटात ती ना. भुरग्याची चूक जाली पूण जबाबदारी कोणाची? भुरग्याक सोदपाची जबाबदारी आवय बापायची. पळोवनो आदले काळान आमी सगळे खेळटाले. काळोख जालो आमची माय बी न्हू खूंय आहात ते सगळे. अरे तो हूंय गेलो, हो हूंय गेलो, हो हूंय गेलो. तेक सोद सगळ्या पयलीं एकठांय करताली. आनी मागीर रांदपाची दुसरी वस्तू. तो हूंय गेलो, हो हूंय ते कितें हो कितें सगळ्यांक पयले भुरग्यांक एकठांय करताले. दिसभर हूंय खेळात. पूण काळोख जावचे पयलीं मायचे पयलीं आमी थिंग सगळे हाजीर आसूंक जाय. हजर माय म्हणूंक सगळे थिंगा हाजीर आसूंक जाय. आनी ना दिसती पडले ना तेका सोदूं सगळें. म्हणटरी भुरगो थिंगा सांडलो ती भुरग्याची चूक. पूण भुरग्याक सोदपाची आवय बापायची जबाबदारी. आनी ही जबाबदारी आवय बापायची. कोणाची? आवय बापायची. आनी ही जबाबदारी पवित्र कुटुंबांतली मारिया आनी जुजे ही जबाबदारीची आवय बापूय ती.
दोगांय जबाबदारीची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 Luke chapter 1 verse Luke chapter 2 verse 51 सांगले. त्याच्या पहिले वाचूया. Let us see कशी आवय बाबू ती. त्याच्या पहिली Luke chapter 2:51. आणि तांचे बरोबर तो देवान गेलो आणि नाजाल्यार ताका पतून आयलो. तुम्ही तो थंय तो तांकां खालतो रावलो. ताची आवय ह्यो सगळ्यो गण्यो आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. तेन्ना आतां पळयात वर्स 48 हिंगा पळयात. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें. कितें म्हणलें पळयात. पुता सगळ्यो आवय आहा त्यो. सगळ्यो आवय आहा त्यो बरोबर. कामान आवय आहा त्यो म्हणटले कितें म्हणलें. एक आवयन पुता तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें. देवाचो पूत तो जाणा ती. जेजूक कोणाचो पूत. देवाचो पूत. तसो आमचोय बी पूत. आमची बी जबाबदारी. मागीर देवाचो पूत मोगी रावली. ना क्वेश्चन गेलो. पुता तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें. आवय बाबायची जबाबदारी भुरग्यांक विचारूंक. बाबा हें उतर तुवें कित्याक म्हणलें. बाबा तूं हूंय आसलो. बाबा तूं कितें खाताय. बाबा तूं कितें कोत्ताय. कोणाची जबाबदारी. आवय बापायची जबाबदारी. मागीर पळे कोती आनी उस्के काडून. बाबण्णो कोती आनी उस्के काडून. ते काळार जेजूच्या काळार तितलें सोंपें न्हू. 3 दीस आनी 3 राती चलून गेल्या ती. दोंगरांनी कांट्यांनी फोट्यांनी. कित्याक ते काळार अशें सांगतात. आतां आवय बापाय ते अशें सांगतात 2 वाटो आसताल्यो. एक वाट सगळ्या दादल्यांक चलपाक आनी एक वाट कोणाक चलपाक. बायलांक चलपाक. भुरगीं आसत जाल्यार भुरग्याच्यान कोणाचे बरोबर वचूं येतालें. मायचे बरोबर वचूं येतालें नाजाल्यार वो सांडलो कित्याक. मारयेक दिसलें हो 12 वर्सांचो भुरगो कोणा बरोबर आसतलो म्हणून. कित्याक मायचे बरोबर ना म्हणटरी कोणा बरोबर आसतलो. आनी पायक दिसलें पायचे बरोबर ना म्हणटरी कोणा बरोबर आसतलो म्हणून. दोगांयचे बरोबर ना. आनी 3 दीस ती चलोन गेली. आनी 3 दिसां उपरांत ती सोदतात मागीर. अरे हो हूंय. आनी इतलो लोक तो. आतां ओल्ड गोवा आतां मातशे लोक देंवला. ते ओल्ड गोवा फेस्ता दी तुवें चलपाक गरज ना. तूं खंय व्हरपा तो लोक वताय चलून. पयला तुमी तुवें आनी चलपाक गरज ना. तुका लुकलून दुकलून हूंय वयल म्हूण कोणा खबर. म्हणून इतलो लोक तो जेरुसालेम शारान खुंयच्यान सांडलो म्हणून गिट्टू. आनी उस्के कोती काडून. उस्के कोती जेवली नासतली न्हिदली नासतली. कोणें अरे वो केन्ना मेळटलो. उस्के कोती काडून कोण दी आतां. तुजो बापूय आनी हांव तुका आनी हांवूच सोदताली ना. तो बापूय सोदतालो ना. दोगांयची जबाबदारी. तुजो बापूय आनी हांव कितें कोत्ताली. तुका सोदताली. बाबणो ही जबाबदारी भुरग्यांची आवय बापायची. कोणाची. आवय बापायची. चवथो मानामेंदाचेर हे नियाळ कोत्ता आसतना पयली जबाबदारी आमची आवय बापायची जबाबदारी भुरग्यांक जल्मान हाडूंक. लग्न जाल्ल्यानी भुरग्यांक
जल्मान हाडूंक. लोक संस्कार घेता आसतना विचारता देवाच्या हातांतली भुरगे बाळां कशीं घेवंक आनी तांकां पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. तुमी केन्ना आयकलां काजरा गेले कडेन ओकोल न्हवऱ्यान ना म्हणलेलें? हांवें केन्ना आयकुना. आयकलां ना. इवन करपा नाक जाल्या पासून वय म्हण आसतलें. दुसरें, भुरग्यांक जल्म दिल्या उपरांत बातीम दिता आसतना पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार, ही जबाबदारी तुमी तयार घेवन आसात? कितें म्हणलां आसतलें आवय बापायन? वय म्हणलां. जाय ते बातीम गेल्यात, एकटी लेखून आवय बापूय म्हाका मेळ्ळे नात, ना आमी तयार ना अशें म्हणलेलें. पूण जाय ती आवय बापूय म्हाका सापडल्यात, ताणें भुरग्यां सवें बेसारबाय केल्या, बेजबाबदारीची आवय बापूय जाल्यात. भुरग्यांक दोतोर शिकोवपाचें काम संदेशकारांचें आवय बापायचें न्हू. कोणाचें काम? सॉरी, पाद्रीचें न्हू. कोणाचें काम? आवय बापायचें. भुरग्यांक दोतोर शिकोवपाचें काम पाद्रीचें माद्रीचें संदेशकारांचें न्हय, आवय बापायची जबाबदारी. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. पूण भुरग्यांक जेवण दिता, भुरग्याक न्हेसूंक दिता, भुरगें बरें ना जाल्यार आवय बापूय वखद दिता, भुरग्याक सगळे वाठांनी आवय बापूय राखता. ही तर पयली जबाबदारी जालेल्या. दुसरी जबाबदारी भुरग्या सवें आत्मीक वाटेन, आत्मीक वाटेन हे भुरग्याक आवय बापायन वाडोवपाक जाय. पूण हांवें जाय जाणांनी न्हू भोंगो आमचें कितें हांव नको कितें सांगू तें तुमकां. आयज भुरग्यांक सोडून घातलीं. भुरगें बायलेकूच जावंक ना. आतां तुका जाल्लें न्हू, तूं पळय हांव बोडीर गेलो, हांव UK गेलो, आनी ते भुरगे बाडे कोश्टवता. अनाथ भुरगें. कसलें भुरगें? अनाथ भुरगें. बापूय आसून बापूय. आयज जायत जाणां पयशांक लागून भुरग्यांक शेमायगेर हेगे तेगे दवरून परदेसान गेले आवय बापूय. भोंगो 6 म्हयन्यांचें भुरगें. अनाथ, अनाथ. आनी मामी भायर रावन चॉकलेटी धाडटा, आंगाचें धाडटा. कसलो फायदो ना भावान म्हजे भयणी. भायर रावन तुवें जाय तें धाडलें, तें आवय बापायन धाडूंक जाय म्हण आसा? मामाचें धाडूंक जायना, फ्रेंडाचें धाडूंक जायना, शेजाऱ्याचें ताका जेवण खाण, ताका चॉकलेटी आनी न्हेसोंक दिवंक जायना? जाता वो जायना? जाता. आवयचो मोग, आवयचें आजीरपण हें फक्त आवय दिवंक शकता. बापायचो मोग, बापायचे चॉकलेटीच्यो गरजेच्यो न्हय, बापायचें आजीरपण भुरग्याक भोव म्हत्वाचें. हालेलुया, 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 हालेलुया. ही गजाल जाली परदेसा खातीर. आतां भितर हातांची पळोवया. भुरगें आयज थोडीं भुरगीं सवंटांची. कोणाची? सवंटांची. आवय बापूय घरान काम करता, घरान नात, घरान रावतात, पूण घरान कोण आहा? घरान सवंट आहा. म्हणजे सकाळीं भुरगें उठचे पयलीं आवय बापूय कामाक गेलीं, आनी सांजे भुरगें न्हिदलें मागीर आवय बापूय दीसभर कोण तेजे आवय बापूय? सवंटाचे भुरगें तें. सवंडाचे भुरगें ना. म्हणून फादर आमी हे भुरग्यां खातीर कितें करूंक ना? आमचे बोडीर आहा ते सांगता थोडी फावटी. 9 म्हयने उदकाच्या पोटार रावले आमी ह्या भुरग्यांक, पूण हे तवनाशे जाले. अरे तवनाशे जावपाक तुजो थोडो मोग आसूं फाव आसलो. तुवें मोग दिवंक तूं उरलो ना. फकत पयशे कितें धाडूंक उरलो? पयशांनी भुरगीं बरीं जायनात. परतेंच जाल्यार पयशांनी
भुरगीं पेड्यार जातात. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया. हालेलुया दुसरी वस्त बाबण्णो, पयलें जें घर जावन एक मंदिर. भुरगीं खेळटात, शिकतात, बरोबर वाडटात, आवय बापाय सांगाताक वाडटात. देखून आवय बापूय घरान एकदम गरजेची. आवय बापूय. दुसरें बाबण्णो, चडूच गरज जाल्यार बरे मनशा बरें दवर भुरग्याक. जो मनीस तुका त्या भुरग्याक बरो करून वाडोवंक शकतलो. सर्वंट आपली ड्युटी केली सोजमल्यान. देखून पयलें जी गॉड जावं दी मंदिर. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया दुसरें मंदिर भुरग्यांक तें म्हळ्यार इस्कॉल. दुसरें कितें? आतां इस्कॉल स्टार्ट जाता. चडसो वेळ वतात ती इस्कॉलान वतात. आनी जाय ते खटेपण आनी गार्बेज थोडी घरां काय पवित्र घरा बे पवित्र. पूण जाय ती भुरगीं गार्बेज घेवन येता खंयसान? इस्कॉलासान गार्बेज. आनी ह्या इस्कॉलान व्हडली इस्कॉलां, तितून इतली फी आनी तितली फी. आवय बापूय सोकोत पडल्यान फी फारीक करपाची. तांकां भुरगो कितें कोत्ता तें पडलोले व्हडल्या इस्कॉलान घालता. आनी व्हडलो भुरगो जातलो. जायत पाट सांगता हांव, स्मार्ट फोन म्हणटा हांव नोको आहलो. म्हाका स्मार्ट थोडे आवय बापूय नोको आसले आजून. स्मार्ट फोन दिलो व्हडलो. म्हजोय चेडो कितें जातलो? स्मार्ट जातलो ना, डाल जालो. पूण बरें एका इस्कॉलान घाल. आनी चड करून घडटा जाल्यार जंय क्रिस्ताची तत्वां मुल्यां भुरग्यांक मेळूंक शकतात. जे इस्कॉलान मागणें जाता, जे इस्कॉलान रिलिजन क्लास आहा, बायबलाची कितें तरी शिकयतात, जे इस्कॉलान मिस जाता, जे इस्कॉलान मागणें जाता, त्या इस्कॉलान भुरग्याक घाल. हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया. हालेलुया चड करून कॅथलीक इस्कॉलान घाल. आनी एक बरो फ्रेंड म्हजो, नाव इज वर्किंग इन बॉम्बे, व्हडलो बिजनसमॅन. कितेंय तर आमच्या क्रिस्तांव न्हय खंयचे वेळार ताका उलो मारीत, फादर हांव आसा हाजीर, कसली गरज पडली हांव आसा. आनी तो इतलो माद्रीक मानता. आनी त्या इस्कॉलाक इतलो मानता. तें इस्कॉल म्हणल्यार फादर तें आमचें देव मंदीर. ते इस्कॉलाच्यो टिचरी म्हणल्यार इतल्यो ताका भांगार. कितें सांगता तो? फादर हांव म्हज्या घरा रावून, म्हज्या गांवांत रावून हांव मनीस जावचो नासलो. पूण ह्या मंदिरान, ह्या इस्कॉलान, इस्कॉलाचे माद्रींनी, पाद्रींनी, इस्कॉलाच्या टिचरांनी म्हाका मनीस केलो. तुमची बायबल, हे बायबलां म्हाका जायते शिकयलें. आयज हांव मनीस जालो हे बायबलाक लागून. आयज हांव मनीस जालो. आयज म्हाका एक मान आसा फादर. लोकां मदें मान आसा, म्हज्या गांवांत मान आसा. आनी देवान जायते धेण्यान म्हाका बोल्ला. कित्याक हे इस्कॉलान हांवें जायतें शिकलो. बरी तत्वां मुल्यां हे इस्कॉलान हांव शिकलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. पण हे इस्कॉल जावन भुरग्याचें दुसरें मंदीर. फकत फिजी फाटल्यान लावनाका. आनी आयज फकत चड फीज तें बरें इस्कॉल ना बाबण्णो. जे इस्कॉलान डिसिप्लीन आसा, जे इस्कॉलान देव आसा, इस्कॉलान एक मॅनर्स आसा, एक टिचऱ्यो, एक आवय कशी भुरग्याक वाडयतात, जाल्यार फाल्यां हे भुरग्याची बरो परिणाम जातलो. नाजाल्यार ही भुरगीं बाबडीं शिकता ती शिकपाचे प्रश्न न्हू. ताची सूर भोंवतणी आसा तो एनवायरमेंट, ताची टिचर, स्टाफ, थिंगा भुरगीं आहात ती कशी वागतात, कशी वाडटात, ताचेर आवय बापायनी दोळो दवरचो. हालेलुया, हालेलुया,
Hallelujah. 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 पूण जायते आवय बापायक लागून भुरगीं बरीं जाल्यात. कोणाक लागून? आवय बापायक लागून. जांचे आवय बापूय ना तांची भुरगीं पाड जालीं ना. थोडी सांगतात फादर हांव म्हजी गिरेनीक लागून बरो जालो. फादर हांव म्हज्या माशेना लागून, मामा लागून, म्हज्या आंटीक लागून. थोडी अशीं आहात तांकां आवय बापायन सोडलेलीं पूण शेजाऱ्यांनी कोण तरी तांकां सांबाळलीं आनी तांकां लागून भुरगीं बरीं जावंक जाय. पूण भुरगीं देवान भुरग्यांक रोजचे पयलीं देवान कोणाक तयार केल्यात? आवय बापायक. जायत पाड हांव सांगता नुस्तें जरी रोसलो जाल्यार पयलीं देवान कितें रोसलें आसतलें? उदक. नुस्तें रोजचे पयलीं देवान कितें केलें? उदक रोसलें आनी मागीर घोडे नुस्तें रोसलें. भुरग्यांकूय बी जल्म दिवंक पयलें देवान कोणाक रोसल्यात? आवय बापायक रोसल्यात आनी मागीर भुरगीं. आवय बापूय आपली जबाबदारी आवय बापायन सांबाळली जाल्यार 99% भुरगीं बरीं जावंक पावतलीं. कितें जबाबदारी आमची? आत्मीक जबाबदारी कितें? आवय थोडे आवय आनी बापूय ती भोंवो सकाळीं लागतात. तीं सकाळीं लागतात आनी म्हाका जायत पाटी दिसता न्हू थोडे आवय बापाय विचारता आगो केन्ना गो तुजी प्रिलिम्स? म्हजी प्रिलिम्स? भुरग्याची प्रिलिम्स, चेड्याची चेडवाची SSC प्रिलिम्स. आन्सर कोण कोत्ता? आवय बापाय. आवय बापाय सूख लागना. आवय बापाय सूख लागना. ती कितले फावटी हुंयच्या इस्कॉलान कितले फावटी ट्युशनां वतली. हांव एड्युकेशनाच्या आड न्हू हांव शिकोवप एकदम गरजेचें. पूण तितले थोडे भार घेवंक जाय आवय बापायनी भुरग्यांक मनीस करूंक. पयली वस्त आवय बापायन करूंक फावो ती म्हणल्यार भुरगें ल्हानूच आसतना एक पाटें उलोवपाचें जालें भुरग्याक मागणें करूंक शिकय. कितें करूंक शिकय? मागणें करूंक शिकय. आयच्या काळार आवय बापायकूय मागणें करूंक कोणना आनी तांकां कितें शिकयतलीं? आवय बापाय मागणें करूंक कळटा? आनी सांग हांव सहज कोणागेर विजिटाक गेलो म्हज्या एका फिरगोजेन आनी आमी सगळीं उबी रावलीं. 2 जाण चेडे धाकटेच, एकटो व्हडलो एकटो धाकटो. आनी पयलें मामीन मागणें केलें, मागीर डॅडीन केलें, मागीर हांवें केलें आनी मागीर ते दोगूय पुतांनी केलें. काय बरें मागणें केलें जाणा. देवा उतर तितून बरें देवा उतर घातलें, शांती कोराक ही उतरां घातलें आनी दोगूय पुतांनी बरें मागणें केलें. आनी म्हाका त्या भुरग्यांचें कौतूक दिसलें. आगो बाय तांकां हें मागणें करूंक कोणें शिकयलें? ना फादर तांकां आमी एक पाट शिकयल्लें. आतां ते न्हू तेच मागणें कोत्तात. एक पाट शिकयल्लें आनी आतां ते कितें कोत्तात? मागणें करितात. बाबू न्हू पयलें भुरग्यांक मागणें करूंक शिकय. हालेलुया, 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 हालेलुया. भुरग्यांक वळख दी ह्या त्या वस्तूंची. खंयच्यो त्यो पवित्र वस्तू, कितें त्यो वस्तू ह्या आवय बापायन जाणा जावन भुरग्यांक ताची कितें दिवंक फावो? वळख दिवंक फावो. भुरग्यांक फामिलीच्या मागण्यांक एकठांय कर. फामिलीच्या मागण्यांक एकठांय कर. बाबू न्हू म्हाका आनी एक भुरग्याचो उडगास येता. आनी एक भुरगो तो ल्हान भुरगो मे बी 4 years. कितल्या वर्सांचो? 4 वर्सांचो. तेका हुंयचें पिक्चर दाखय. सांताचें पिक्चर दाखय, सायबीणबाईचें पिक्चर दाखय, ओ जेजूची पिक्चर दाखय. 4 वर्सांचो भुरगो टाकून सांगता
हो कोण सांगतो आनी एक सांग ती अशीच एका खंयचे सिटीन गेली आनी तेणें म्हणलें खंय मामा मामा सी दॅट सेंट इज वॉकिंग दे तो एक मनीस खंय ताका हाड एका सांता भाशेन आहलें आयकलें आनी तो दिसतालो त्या सांता भाशेन हो मामाक धाडक सांगता मामा सी दॅट दॅट सेंट सो एंड सो वॉकिंग सो स्मार्ट आनी एक भुरगो ठाकूर सगळे बायबलाची पुस्तकां सांगता पयलें पुस्तक निमणें पुस्तक सगळीं ऑर्डरीन कोणें शिकयलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सकाळीं उठल्या उपरांत कितें करपाचें मागणें कोणें शिकोवचें पडलें आवय बापायन बाबा रातूं न्हिदूं वयता आसतना कितें करूंक जाय मागणें करूंक जाय कोणें शिकूंक जाय आवय बापायन आनी बाबा आवय बापाय लागून आमची भुरगीं हांव तुका सांगता आवय बापाय कोणा तूं गायडन्सा लागून आमची भुरगीं एक म्हळ्यार सांत जातलीं नाल्यार देंवचार जातलीं कितें म्हणलां हांवें आवय बापाय कोण बरो वडील जर मेळत तुजी भुरगीं सांत जातलीं नाजाल्यार हालेलुया 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 म्हजो पूत दर एका मिसाक येता आवय बापायन व्हरूंक जाय तांकां कोणें हाडूंक जाय आवय बापायन कुमसाराक व्हरूंक जाय एक पाट कुमण्याक घेतल्या उपरांत कुमण्याक घेता बाबा तशी जिवीतची येता पयली वाट कोणें दाखोवंक जाय आवय बापायन हालेलुया 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 बाबा न्हू ल्हान आसतना भुरगीं बरीं फादर भुरग्यांची कांय टेन्शन ना पूण एक पावटी 9th 8th पडलें मागीर टेन्शन आनी नो पेन्शन ल्हान आसतना भुरगीं आयकतात मागीर 8th 9th आनी SCC जालें तेंक दिसता आमी सारकें आतां सांग किंग ऑफ किंग आतां आनी आमकां लागपाचो कोण मामी तूं कितें शिकयलें गे तूं SCC फेल जाल्ली हांवें आतां कितें केल्या अशें म्हूण सांगून पूत आपले मामी कितें सांगूंक सोदता हांव व्हडलो जालो आतां हांव सांगता तूं आयक हांव सांगता तें तूं फेल जाल्लें मगे पळय हांव पास जालो म्हाका डिस्टिंक्शन येयलें आतां हांव सांगता तें तूं आयक बाबा न्हू SCC पास जाली भोंग आमच्या आवय बापायचें आनी कशें करून ते भुरग्याक मामी इतले दीस रात म्हाका सांग मामी गेलो तितले मामी चड मार्क्स पडटा आसले इतले कोर्स करून भुरग्याक डिस्टिंक्शन मेळलें आतां भुरगे सांगता मामी म्हाका आतां डिस्टिंक्शन मेळ्ळें आतां कितें दिता तूं म्हाका एक सांग म्हणलें तुजें तुका हें डिस्टिंक्शन मेळपाक मामीन कितले त्रास काडले जाणा भुरगे नको तुका डिस्टिंक्शन दिवपाक इतलें तुका शिकोवपाक आवय बापाय सकाळीं 4 उठप 3 उठटा मामी शिकता आनी कोणाक शिकयता दुयेक शिकयता आनी दुयेन आतां मामी तुवें म्हाका शिकयलें देखून हांव डिस्टिंक्शन मेळलें थँक्यू म्हणचे बोल्ले तूं सांगता मामी म्हाका डिस्टिंक्शन मेळना आतां तूं म्हाका स्मार्ट फोन घेवन दी हें कोणें शिकोवचें ही पाट स्मार्ट फोन घेतलो मागीर ती हुंयच्यान स्मार्ट जाता तें तुमी पळयात मागीर ती सुपानूय धरनात आनी ओलेनूय बी धरनात मागीर ती सांडले बाबडे सांडली कोण कंपनी आसतली तांची सगळे मॉल आहाय ते एकठांय जातले मॉल एकठांय जातले बाबा हेजे फ्रेंड कोण
चेडवां कसली फ्रेंडाची, चेडे कसले फ्रेंडाचे, कोणा बरोबर भोंवता तो, हे ही बी आवय बापायन हाचेर लक्ष दवरूंक जाय. केन्ना घरांतले भायर सरले चेडूं आनी केन्ना भितर सरले, कोणाची जबाबदारी? आवय बापायची जबाबदारी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. भावन भयणो, तिसरी वोस एकदम गरजेची, ती म्हणल्यार भुरग्याची चुकी सांगून दिवप. भुरग्याच्यो चुकी सांगून दिवप. कितें जाता, भुरगे न्हू चुकी कोत्ता आनी शिकता. कशें शिकता? चुकता. भुरगे शिकोंक जाय, पूण शिकता आसतना कितें जाता? चुकता. आतां आमी सायकल चलोवंक शिकता. सायकल चलोवंक शिकता जाल्यार पयली सायकल चलयता आसतना कितें जातली? कित्याक म्हणटा तुका हांव, आतां ही सायकल पयलीं कितें करता, भुरगे सायकलीक ते बॅलन्स करूंक कळना म्हणून ते अशें करता. मागीर खंयच्या पडटलें? अशें पडटलें. आनी अशें पडलें न्हू, मागीर तें कितें म्हणटा, ना अशें केल्यार अशें पडटात. आतां म्हणटा आपूण अशें करतलें. कितें करतलें? अशें पडटा. हे अशें पडलें आनी अशें पडलें. आतां चड अशें गेल्यार अशें पडटा आनी चड अशें गेल्यार अशें पडटा. मागीर भुरगीं कितें करता जाणा, ट्राय करता मातशें कितें करपाक, मिडल बॅलन्स. अशें पडलें अशें करतलें आनी अशें पडोन भुरगें हे शिकोवपाक जाय. भुरगीं चुकतलीं, कित्याक ती शिकता आसतना चुकतलींच. पूण तांकां शिकोवपाची कोणाची जबाबदारी? आवय बापायची. थोडी आवय बापूय इतली हट्टी, ओ माय गॉड, सामकी मागीर थोडे सांगता, फादर आमगे घरान न्हू टॅररिस्ट आहा, आमगे घरान न्हू हिटलर आहा, जाण तूं. कोण हिटलर रे? ना आमगे मामा सारकी हिटलर, आमगे डॅडी सारको व्हडलो हिटलर. पळय थोडे भुरगे म्हणटा, ना आमगे मामा डॅडी बरी आहा, हिटलर बी जायनाका. थोडी आनी व्हडली चूक करतात भुरग्यां सवे. भुरग्यान तूं चूक केली, चडशी भुरग्यान तूं चूक केली जाल्यार बापाय समज दवरलो, मामी मागीर कितें करपाक? मामी कोणाक कितें करपाक? मामी तूं ल्हान आसतना कोन्ना आहलो, तुगे माय सांगताली तूं अशें करता म्हूण. कोणाक सांगता बायलो? मागीर कोणाची वाट लायली हांगा? अरे ताणें चूक केल्या ती चूक न्हू, पण बापायन ताका तापयला, बापायन ताका सांगला बाबा हें सारकें करूंक ना. मामीनी सांगना घाललें हें कितें म्हणू? चूक म्हूण. दाड्यान सांगलें ही चूक म्हूण आनी मामी सांगलें ही चूक न्हय म्हूण. भुरगें कितें जालें? कन्फ्यूज जालें. मामा दाडा तर दोन आलोयता आनी मामी तर पोशेता. दाडा हिटलर, मामी भांगार, आनी मागीर हें जालें शेण. जायते फावटी आवय बापूय ही चूक करता. हो चूक जायते जाणां भुरगे मारताय बी. आय एम नॉट फेवरींग. भुरग्यांक मान फायदो ना, बाबा बोस उलय कळ्ळें न्हू. आनी कोणाचो हिंगा थिंगा राग आनी भुरग्याची काडनाका. पूण चूक ती चूक तांकां करेक्ट करपाची जबाबदारी आवय बापायची. चवथी दिवस बाबा न्हू, आयची भुरगीं न्हू तेंचे बरेतून जीव झरोय नाल्यार मोर आयकपाचें ना. कित्याक आयकना ती? आयच्या भुरग्यांक उतरांची चड गरज ना. कसली गरज ना?
उतरांची गरज ती कितलींय उतरां सांगून फायदो ना. म्हळ्यार आतां फालसान भुरग्यांक सांगपाचें बंद ना. भुरग्यांक आयज आमच्या आवय बापायची वडिलांची बरी देखीची गरज. कितें जाय? बरे देखीची गरज. ही बरी देख तर आवय बापायक घेनात भुरग्याचेर ताचो कांय बरो परिणाम जायना. आनी एक पाद्री आपली गोवायकी दिता. कितें सांगता तो? हांव मागणें करूंक म्हाका कोणेंच शिकोवंक ना. मागणें करूंक कोणेंच शिकोवंक ना. इगोर्जेन वचून म्हाका कोणेंच शिकोवंक ना. पूण म्हजी मामी सदांच म्हणटा हाताक धरताली आनी खंय वताली? इगोर्जीन वताली. वेले उपरांत ती थिंगा आजमेताचें आहलें तेतूंतलें उदक लायताले. देवा तूं मातशें पळ आनी देंवचार सयताना सगळें पळ म्हणून मागणें करताली. मामी कितें आहा काय म्हण हांव पळयतालो वयर ते हितून म्हजो हात पावनासलो म्हणून मामी काडटाली म्हाका लायताली. दुसरें म्हणल्यार लागलो तो मामी वेताली आनी दिमी घालताली. कितें घालताली? दिमी घालताली. मामीन दिमी घातले. मामीन म्हाका केन्नाच सांगलें ना कितें कर म्हणून. दिमी घाल म्हण म्हाका केन्नाच सांगूंक ना. पूण मामीन दिमी घातली. धावे हांवें बी कितें केली? दिमी घातली. दिमी घातल्या उपरांत मामी हात जोडटाली. मागीर मामी पळयतालो हांव तेणें हात जोडले वो ना. हांवूय हात जोडटालो. आनी मागीर कांय वेळान ती बडा बडा कितें म्हणटाली. कितें आपल्या तोंडान. हांवें बी कितें तिचे तोंडां पळयतालो आनी बडा करतालो. हांवें बी कितें तरी म्हणटालो. आनी भाशेन हांव मागणें करूंक शिकलो. आयज आमच्या भुरग्यांक उतरांची चड गरज ना. पूण आमच्या भुरग्यांक बावडीनो आमच्या बऱ्या देखीची गरज. हालेलुया 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 हालेलुया. जायते बावडी भुरग्यांच्या जिवितान शिकपाचे हितून प्रोफेशनाचो आवय बापायचो चड हें आसता. पुताक जाय इंजिनियर जावपाक. पूण आवय बापायक जाय कितें जावपाक? दोतोर फातोर जावपाक. अरे बाबा आनी मागीर तो बावडो थिंगा कोश्टवता. कोण लागून कोश्टवता? आवय बापाय. अरे बाबा तूं कितें जावंक जाय तें उलय ताचे लागीं. तो मागीर इस्कॉल सोडटा कॉलेज सोडटा आनी तो मागीर पिवंक लागता. अशेंय बी जायते बावडी घडटा. बावडो कांय बावडी अशें बी घडटा आमच्या जिवितान. अशें घडटा काजाराच्या वेळार. अरे बाबा तो चेडो सारको लोफोर खबर काड चेडवाक सांग. व तेजी चेडूं सारकें लटर फटर तूं सांग. कांय बावडी तो ग्रेस गरीब थोडी आवय बापूय भुरग्यांक ग्रेस काय कडेन काजार करून सोदतात. बरो चेडो बरें चेडूं हें नाका. कोण जाय? ग्रेस काय जाय. ग्रेस काय कडेन काजार जावं येता. आनी असले हेका लागून आवय बापूय भुरग्यांचो फुडार कितें करतात? जायते बावडी भुरग्यांक सिमिनारी वचूंक जाय. आवय तुमगे एकटो भांगार तुमी एकटो मुगे सिल्वर. अरे तुमी म्हाका कोण पळयतलो? तूं पळोवपा लागून तूं भुरगे चेड्याक सिमिनारी वचपाक दवरता. तेका तेजें कितें हेका लागून भुरग्याचें. आनी तो मागीर सिमिनारी गेलो जाल्यार मागीर तो आवय बापूय आपयता आनी मागीर तो सिमिनारी येता आनी तो मागीर कोप मारता. तेजे फुडार कितें? कोणें वाट लायली? कांय बावटी ताका सिमिनारी वचूंक नाका. पूण आवय बापूय दुखून अरे मागात तेजे खातीर ताका सिमिनारीन दवरतात. ताचो फुडार कितें? कोणाक लागून पिड्यार? आवय बापूय लागून. बाबडो जायती पावटी आमची जबाबदारी. आवय बापायची जबाबदारी. भुरगीं भाग्यवन जावंक नाल्यार भुरगीं तोनाची जावंक. हालेलुया
हालेलुया Hallelujah. 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 थोडो वेळ उगीच रावन आमच्या आवय बापाय खातीर वडिलां खातीर मागुया. तुका उबारता सगळे आमच्या आवय बापाय, जे आवय बापूय बरी आसात तांचे खातीर तुका आर्गां दिता. जे आवय बापूय हांगा थंय चुकल्यात तांकां बोळ्ळी म्हूण मागता. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो मुक्तीपणांत मातावलो. हे वेळार तुका उबारता आमचे सगळे टिचरांक खंयच्या इस्कॉलांत ती शिकोव. ही भुरगीं म्हजी भुरगीं, हे भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिवप, हे भुरग्यांक बरे मनीस करूं. सगळे टिचरांचेर आशिर्वाद घाल म्हणून दुनिया देवा आयक आमचो ताळो मुक्तीपणांत मातावलो. दुनिया तुका उबारता आमचे सगळे देव संदेशकार, सगळे शेमाय शेबायक आनी जे आपल्या आताकाल आसुल्यांक शेजाऱ्या भुरग्यांक बरी देख दितल्या, सरकारी फुडाऱ्यांक, पाद्री माद्री, ओबीसीच्या फुडाऱ्यांक आशिर्वाद म्हूण मागता. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो मुक्तीपणांत मातावलो. जायत्या भुरग्यांनी आवय बापायचें आयकलें आनी बरी वाटेर आसात, बऱ्या रस्त्यार आसात. जायतीं भुरगीं हांगा थंय सांडलेलीं आसात. आयज भुरगीं घरान चड जाल्यात, भुरग्यांचें जिवीत चड जालां. हे सगळ्या भुरग्यांक तुजी जाणवाय, तरणाट्यांक जी वाट दाखय म्हूण मागता. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो मुक्तीपणांत मातावलो. उगीच रावन तुजेच खातीर माग, तुज्या शेजाऱ्याच्या आवय बापाय खातीर माग, भुरग्यां खातीर माग, पिडेन आसलें खातीर, बारान चपलेल्या खातीर. भुरगीं आयज सांडलेलीं आसा. आवय बापायचें हाजीरपण, मोग, बोगसणें, सांगात, दुडूक रेस्काय न्हू पूण सांगात गरजेचो. आनी सगळीं मागणी एकठांय करून जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमकांच बापाक उबारो म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसाराक जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.
मोगाळ माये तुझ्या पुताक तुवें बरी देख दिली, देवाच्या पेल्याच्या मोगान वाडयलो. सुकळे आमी तुजी भुरगीं, जेजूच्या पावलांनी वालूं, आमच्या वडिलांक मान दिवं. आमचे वडील बरी वाट दाखयतात ती वाटेन आमी चलूं. मोगाळ माये आमची खातीर विनंती कर. नमान मरे मान मरिये बोलले कुत्तेन सर्विस सर्वेस पोच गितायचा ओस्तऱ्यामध्ये तुझो आणि सुदो तुझा पूज येसू बगेन मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.